सोमेस्तांक देव बरो दीस दिव म्हूण मागता आनी सांगात आस ह्या मिसाच्या बलिदानाक एक बरो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी पात्र घेवच्याक आनी हेरांकी भक्तीपणी वांटो घेवंक अवकाश करून दिवच्याक दया करून तुमचे मोबायलां स्विच ऑफ या सायलेंट मोडार दवरा. ह्या मिसाची ते सवा ह्या परी आसात. हे मीस बाळका जेजूक अर्गां जावन दितात. जॉर्ज आनी आयडा डिसोजा तांच्या 52 दुसऱ्या लग्नाच्या वार्षिक दिसा. जॉयसन डिसोजाच्या जल्मदिसा मीस दिता रिना लुवीस. सांगात अर्गां मीस दितात डिक्सन आनी ॲलिस माचादो, अनिल मेनेझस आनी तांचे कुटुंब. इरादे पासत मीस दिता शेल्डन आनी रिमा. मेल्विन मस्करेनस हांच्या 3ऱ्या वर्साच्या अंतर उडासाक मीस दितात सेलेस्टीन मस्करेनस. बाळका जेजू थंय मोगाच्या न्हू. आज बाळका जेजूची परब व्हडा दाबाच्यान आमी आचरसिता. 9 दिसांची निरंतर आत्मीक तयारी करून आज जेजू बाळकाच्या मनाक फेस्त आचरसिता. सांत पेद्रू सर्व बावार्थ्यांक उद्देशून तुमीच ती देव बापान सुरवेरतावन वळखून विंचल्ली. पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड करून जेजू क्रिस्ताक काळजांचे जिणेक समर्पण दिल्ली आनी ताजेंच रगत शेणावन नितळ केल्ली म्हणून आमचेर सर्वेस्परान वतल्या विशेष कृपे देण्याचो उगडास करता. सर्वेस्परान आमकां कृपेच्या शेल्यान नेटयला. रायाच्या पुताच्या लग्ना जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी सुभागी, पूण कृपेशलो होगडायल्ल्यांक त्या जेवणाक भितर सरोंक जायत म्हणली खात्री ना. देखून कृपा उदंड मापान देव दिताना आमी त्या कृपेन जियोवचे प्रयत्न करूंक आसा. असल्या बाकीची विताक आपोवणे मेळलेली आमी करी दाखवाल जावन आसच्या जेजूक वेंगून जियोवचे निश्चय करया. कित्याक क्रिस्ताक नेसया आनी आमी पवित्र जावया. आतां आपणाक मोडून दिल्ल्या जिव्या देवाक हरसून अर्गां बलिदान भेटोवंक आयतीं जावया. हें अर्गां बलिदान तुमचें पासत. सगळ्या संवसारांत क्रिस्ताक वळखतल्या सर्वां पासत. प्रत्येक जावन सर्व भक्तिकां पासत आमी भेटोवया. आतां सर्व आमी उबे रावया. प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करुया. सुम्या तुझ्या मंदिरात येऊन पावल्या, अर्धा स्तुती गावच्या जमल्या. हसिता वर्णिता नाव तुझे वाकणता, तुझी सरस ओळखी पदवी महिमा ससना ससना. सुम्या तुझ्या मंदिरात येऊन पावल्या, अर्धा स्तुती गावच्या जमल्या. हसिता वर्णिता नाव तुझे वाकणता, तुझी सरस ओळखी पदवी महिमा ससना ससना. बसून गायता सृष्टी रचणारा, वर्णन गायता सर्पद वेदारा. आनंद महिमा त्रिएक देवा, बापा पुता परक्लिता. सुम्या तुझ्या मंदिरात येऊन पावल्या, अर्धा स्तुती गावच्या जमल्या. हसिता वर्णिता नाव तुझे वाकणता, तुझी सरस ओळखी पदवी महिमा ससना ससना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्तई मोगाच्या भाव भयणीनो, बाळोक जेजूच्या ह्या समर्पिल्ल्या ह्या पुनशेतांत बाळोक जेजूच्या फेस्ताचें आचरण करूंक लगभग 9 दिसांची तयारी करून ह्या फेस्त मिसाक तुमी हजर जाल्यात. क्रिस्ताक नेसया आनी पवित्रपण आपणावया. आमच्या बाप्तिजमाच्या दिसा दोवी मुस्तायकी आमच्या आंगाचेर दवरून ही उतरां पवित्र सभा आमकां उसान सांगता आनी ही दोवी नेसोवन तुज्या क्रिस्ती वडविकेची बायली कुणा जावं तुज्या सैऱ्या दैऱ्यांच्या देखीच्या आनी तांच्या मजतीन ससनाच्या जिविताक पावो पर्यंत निर्मळ सांबाळ म्हणलो निर्देश त्या दिसा पवित्र सभा पवित्र बाप्तिजमाचो तो सक्रामेंत दिताना आमकां दिता. आयच्या दिसा हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करताना जेजू आमचे बरीच ह्या संवसारान मनीस जावन जल्मालो, एक बाळोक जावन जल्मालो आनी वाडोवन येताना देवाक आनी मनशांक तो मानून चल्लो आनी खरें पवित्रपण कितें तें ताणें आमकां शिकयलें. आमी जायते फावटी हें पवित्रपण आपणावंक चलवाल्या. आमच्या जिणयेंत जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करूंक ना म्हणून कलतेपणान वळखून घेवया आनी ह्या फेस्ताच्या मिसाच्या आदारान आमी आचरण करच्या ह्या बाळोक जेजूच्या नोवेनाच्या आदारान दिसपडटें पवित्रपणाच्या वाटेन आमी चलोवंक आमकां फावो तो आदार आनी कृपा मागून घेवया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवच्या खातीर आतां आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण परतून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या जोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची
मागतुया. पृथ्वीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साखोन दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. हेजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. राष्ट्रामध्ये बस्ट जाल्ले ते म्हजें नांव तुमी तांचे मदें बेश्टेलेले तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदली काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचे शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हजे कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हज्यो अजना तुमी पाळाशी करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचे उतारे. Servesporaza, maimento nesla. Servesporaza, vaibavan burla. Servesporaza, maimento nesla. Servesporaza, vaibavan burla. Servesporaza, maimento nesla. Podvigi angostra, servespor nesla. Servesporaza, maimento nesla. Servesporaza, vaibavan burla. Tirkelia prithvi, hallasta urta. Simvasan bovorte, sadaste balta. Servesporaza, maimento nesla. Servesporaza, vaibavan burla. Servesporam so, sasna taunasa. Unnati aslolo, maimen porzalta. Servesporaza, maimento nesla. Servesporaza, vaibavan burla. Servesporaza, maimento nesla. Servesporaza, vaibavan burla. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. ह्या पासून तुमचे जाणव्याचे कमर बांदूंक जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा.
विधेयी भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चलनाकात. बगार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशें बागेवन तशें तुमी सर तुमचे चालीन बागेवन जाया. पळयत पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बागेवन देखून तुमी बागेवन जाय. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हूण तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्तीभिरांतीन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतान देंवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या चालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्ले रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्हय, बागार आईबावीन आनी कातावीन शेळयाच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापना आदींच देवान तांकां विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून तांकां उगडापो केल्लो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफा तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावर्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतार हे. संतोष उल्हास पाव्या सर्वेस पोरान केल्ल्या सरूकारा अर्गा दिवून गाव्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटात हांव राख म्हूण हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतारस सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात आनी ते सता वरवीं तुज्या सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासून हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हांचे पासून मात्र हांव मागिना, बगार हांचें उतार आयकोन म्हाका सत्मानतेल्या पासो ती हांव मागतां. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. हांचे पासून मात्र न्हय, बगार हांचें उतार आयकोन तुका सत्मान तेल्या सर्वां पासून हांव मागतां. क्रिस्तय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी विविध रितीच्या ड्रामांक नृत्यांक थंय वचोन ती पळोवंक आशेता. आनी त्या ड्रामांत त्या नृत्यांत तांणी नेसान त्या पात्राक ह्या कॅरेक्टराक
लक्ती जाल्लें आसल्यार मात्र थंयसर ताचो परिणाम या इफेक्ट तो बरो आसता म्हणून ह्या क्षेत्रांत आसलेल्यांक बरें कळीत आसा. वर्साक एक फावटी कार्मेल डे, वर्साक एक फावटी सेमिनरी डे आनी विविध संघटनाचे दीस आचरण करतना एक ना एक थंयसर ड्रामा या एक नाटकुळो आसतना थंयसर त्या ड्रेसा प्रमाणे एक पात्रधारी तो ताची उतरां सांगात तर तो नाटक यशस्वी जाता. सुमार 30-25 वर्सां आदीं हांवें एक्ट केल्लें आसा. एक राय जावन एक्ट करन व्हडल्या कदेलार बसोवन रायाची रस्माळ थंयसर मुस्तायकी न्हेसोवन तुवें 2 उतरां सांगतना तूं निजायकी एक ब्रदर न्हय, तूं थंय रायस आनी तुज्या त्या न्हेसना वरवीं तुवें बसुल्ल्या त्या कदेला वरवीं आनी सिंहासना वरवीं थंयसर तुका असलें एक फील मेळटा आनी तें फील मेळ्ळ्या कुडले तूं त्या पात्रांत एक जाताय. विधो श्री जावनी एक्ट केला हांवें आनी आतां अशें केल्यार तुमकां कांय कळना, पूण तें ड्रेस घालन तूं अशें करतना व्हडली माय पानपोड साबल्या बरीत दिसता आनी उपरांत ते सांगतात तशेंच दिसतालें ब्रदर म्हणून, तूं केदाळा हें शिकलोय म्हणून. ताका कारण खाली आमचे थंयसर नटन मात्र न्हय, आमी न्हेसल्ले ते मस्तायकी ताका ती पूरक जाता आनी त्या द्वारे थंयसर नाटक परिणामकारी जाता. एक फर्स्ट वायस प्रेसिडेंट ऑफ युनिवर्सिटी जावनी हांवें एक्ट केला. सूट बूट घालन शटअप म्हळ्यार तातूंत एक गेटअप आसा, तातूंत बघता हो कांय निजायकी व्हडल्या हुद्द्यार आसलो. फर्स्ट वायस प्रेसिडेंट म्हळ्यार सदां प्रेसिडेंटा बरी तूं लयता म्हणून. आनी उपरांत सेमिनारीच्या याजकान सांगलें आसा तुजें नटन भारीच स्वाभावीक आसलें. निजायकी जाल्लें कितें म्हळ्यार आनी एकल्यान सांगलें, परतून सांगलें, देखून हांवें शटअप म्हणलें. पूण तें थंयसर ड्रेस समा आसल्यान आनी थंयसर बर्म आसल्यान आयकातेल्यांक वो निजायकी फर्स्ट वायस प्रेसिडेंट म्हूण बोगले. आतां ही 2-3 गडितां हांवें कित्याक उडासा काडची? आमी क्रिस्ती भावार्थी आनी आयच्या दिसा ह्या आपुरबायेच्या बाळोक जेजूच्या पुनशेतांत ह्या फेस्ताच्या दिसा आमी भेटोवचे मीस क्रिस्ताक न्हेसया आनी आमी पवित्र जावया म्हणलो संदेश आमी नियाळ करूंक जाय म्हणून आमी हांगासर आयल्या. मिसाच्या सुरवेक हांवें सांगलें आमी थंयसर बाप्तिजमाच्या वेळार तुमी येदोळ पळोवना जाल्यार आनी एक पटी खंय बाप्तिजम आसतना थंय पळया बाळशाच्या आंगार ताचें नांव सांगून तूं नवी रस्ना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं न्हेसलाय. ही दोवी न्हेसोवन तुज्या क्रिस्ती वडविकेची भायली कुणा जावं ती तुज्या सैऱ्या दैऱ्यांच्या देखीच्या आनी मजतीच्या आदारान सस्नाच्या जिविताक पावो पर्यंत निर्मळ सांबाळ. पावलुची उतरां आमी सर्व क्रिस्ताक न्हेसल्या आनी आज आमी आयकल्लीं ती भोव अपुरबायेचीं 3 वाचपां. त्या वाचपांत हांव आमी क्रिस्ताक न्हेसचें आनी पवित्र जावचें कितें म्हणल्या विशयांत तांतलीं 4 लिसांवां काण्ण हांव तुमचे मुखार प्रस्तुत करतां. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें एजेकियल प्रवादी थंयसर म्हणटा राष्ट्रा मदें भ्रश्ट जाल्लें म्हजें नांव हांव सोमाक करतलो, पवित्र उदक तुमचेर हांव शिंपडायतलो आनी तुमकां तुमच्या मुर्तीच्या अशुद्धपणांतले आनी तुमच्या वायटांतले हांव फाटी हाडटलो. आनी दुसरें थंयसर एजेकियल प्रवादी म्हणटा तुमचें थंय आसा तें फातराचें काळीज तें हांव बदलितलो आनी एक मासा रक्ताचें काळीज तुमचें थंय हांव उपजयतलो. अशें तुमी म्हजो लोक जातल्यात आनी हांव तुमचो देव जातलो. आतां ही 2 वाक्यां मात्र हांवें विंचल्यांत. पयलें वाक्य तुमच्या मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली हांव तुमकां सोडयतलो. पयल्या मुर्तीचो थंयसर उल्लेख पवित्र पुस्तकांत निर्गमन ग्रंथांत सर्वेस्पोर देव तांकां 10 खर्गां दान आजापांनी आनी विजमेतांनी
इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सोडयता. सिनाई पर्वतार थंयसर बलिदान भेटोवंक मोइजे गेल्ल्या वेळार हांगा मोइजे फाटी येवंक वेळ जाताना लोकांक आमकां दिसचें कितें पूण तूं कर म्हणून आरोनाक सांगून भांगाराचें वासरून ते भेटतात. त्या देवान तांकां बाचाव करन थोडोसो वेळ जाला, कांय थोडेच म्हयने जाल्यात, तितल्या भितर त्या सर्वेस्पोर देवाक ती विसरोवन सोडतात. आनी आमकां कळीत आसा मोइजे सकयल देवलो ताणें त्यो 2 फळयो त्यो सकयल घालन त्यो पिठो केल्यो, उपरांत परत ताका दिल्यो. आनी अशें हे तांचे थंय आसचें तें मुर्ती कुशीन आसची ती ओडणी ती मुखार सुनून गेली. थंय आनी हांगा तुमी गेल्यात मेळ्ळ्या त्या दोंगरांनी वचून नांव नातल्या आनी कोण म्हणून कळीत नातल्या तुमी देवांक आराधन केलें म्हणून विविध प्रवादी सांगतात. उल्लेख सांगचे तर जायते आसात. आनी हर एक फावटी देवाचें उतार तांकां इल्लें पाळूंक कश्ट जाल्ल्या वेळार, नीज प्रवादी तांकां देव कितें आशेता तें सांगल्या वेळार तांणी हें आमकां नाका. प्रवादी म्हणटा तुमच्या कानाक आयकोंक बरें जाल्लीं उतरां मात्र तुमी आयकोन गेल्यात. आनी फटकिरे प्रवादी तुमकां वायटच सांगतना तुमी तांच्या फाटल्यान गेल्यात. आनी अशें जावंक पुरो बाल जावंक पुरो हेर देव त्या मुर्तीच्या अशुद्धपणा वरवीं म्हजें नांव तुमी बस्ट केलें. आज क्रिस्ताच्या नांवान जियोवची आमी आमचे थंय कसल्यो सगळ्यो त्यो आलोचनो, थोड्यांक तांची सोबायित्ती एक मुर्ती जाल्या जावंक पुरो, थोड्यांक तांची यशस्वीत्ती एक मुर्ती जाल्या जावंक पुरो, थोड्यांक तांचे पयशे स्थानमानस एक मुर्ती जावन तांणी परिवर्तन केल्या जावंक पुरो, आनी देवातावन ती पयस गेल्यान जावंक पुरो. आमकां देवशास्त्री सांगतात आयडेंटिफाय द गोल्डन काफ इन यू वीच टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड. देवाचें उतार आयकोंक केदाळा कश्ट जाता, तें जिणयेन पाळूंक आमकां कश्ट जाता म्हणटाना आमी सलिसायाच्यो वाटो सोदून काडच्यान निपूण. देखून आमी काल इस्रायल परजाक बोट जोखल्यार जायना, 4 बोटां आमकां पाटी सांगतात आनी तुमी अशेंच करतात. आजकाल देवशास्त्री द गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पेरिटी ह्या विशयांत एक उल्लेख करतात. खंयचें म्हाका बरें लागता, खंयचें म्हाका यशस्वेक व्हरता, खंयचें हांवें चिंतल्ल्या बरी जावची एक वेवस्था आसा थंय आसल्यार मात्र हांव वेतां, नाजाल्यार म्हाका तूं नाका, हांव खंयचे कडेन वेतां. म्हाका म्हजें चॉयस, माय फ्रिडम. देखून पयलें थंयसर पवित्र जावचें म्हळ्यार देव कितें आशेता तें आमी करूंक शिकचें. दुसरें, तुमचें थंय आसलें फातराचें काळीज हांव बदलितलो आनी मासा रक्ताचें काळीज हांव तुमचे थंय आसा करतलो. मनीस थोडे फावटी जितलो भक्तीक जाता तितलो तो मनशापणांतावन विमुक्त जाता. निजायकी रियल गॉडलिनेस वील लीड टू हायर ह्युमॅनिटी, पूण रिलिजियोसिटी वील टेक अवे दीस ह्युमन एस्पेक्ट आनी तांकां फातरा काळजाचें करतात. सदां तेर्स म्हणटेल्याच्या घरा गेल्यार थोडी कितली कर्मी आनी नवेनांनी लांब रेतिऱ्यो करतेल्यांच्या जिणयेन तुमी थोडे फावटी नदर घाल्यार सादे लोक फार बेटर. तांकां थंय मनशापण आसा, ती एकामेकाक तांच्या कश्टां सुखांनी पावतात. जेजू विशयांत उल्लेख करन आमी जायते फावटी वाचताव ताचें काळीज मोवाळ्ळें. त्या लोकांची ताका बिरमोद दिसली, त्या लोकांक पळोवन तो सुरसुरलो. गवळीनांतल्या शेळयां बरी ते आसले, ते थंय हांगा वचून कोण आमकां इल्ली बुजोवण दिता, कोण आमकां इल्लो प्रोत्साह दिता म्हणून राखोन आसले. फातरा काळजाचे तांचे थंय खाली आपूण मात्र भाग्यवंत, आपूण मात्र सांत उरली पुरा पक्का फेस्ताची सांत म्हणलें तें चिंताप. तांचे थंय कांय बरेंपण ना म्हणलें तें एक चिंताप तांचे थंय रुता जाता. देखून एजेकिएल प्रवादी म्हणटा पवित्र उदक हांव शिमटयतलो आनी तुमचे फातराचें काळीज हांव नवें करतलो. पवित्रपणाचो आनी एक गुर्त आमच्या काळजांत पेल्या थंय आसा ती मोवाळाय. भोव अपुर्बायेचो शर्माव सांगून आयकल्या उपरांत 2 स्त्रियो थंयसर वेताल्यो आनी थंयसर
मारूंक उतारूंक प्रयत्न करचे एका कुर्ड्याक तांणी पळयलें आनी ताका कुमो करनासतना सुरसून बिरमो ताका कोणी ना कुमो करूंक म्हणून ती मुखार गेली. दुसऱ्या दिसा परत शर्मावाक नोवेनाक आयली. खंयच्याय रितीच्या ज्या शिकोवणे वरवीं ताच्या काळजांत इल्ली मोवाळाय येवंक ना. देखून देव सांगता पवित्र उदक शिंपडोवन तुमचे थंय आसा तें कर्मीपण, क्रूरता, तुमचे थंय आसा ती ना दयाळाय, तुमचे थंय आसा तें कितें पत्रा काळजाचें तें हांव सारकें करतलो. हाच्या दुसऱ्या वचपातावन आमकां एक लिसांव मेळटा. थंयसर सा पेद्रो आमकां म्हणटा जशें देव भाग्यवंत तशें तुमी भाग्यवंत जाया. आतां आमी सडावत जावन भाग्यवंत जावचे, पवित्र जावचे म्हळ्यार आमी तक्षण भक्तीपणाच्यो साली आदारच्यो म्हणून आमी चिंताव. बरेंच भक्तीपण गरज आसा आनी सा पेद्रोनी थंयसर म्हळ्यार भक्तीन चला. आतां भक्तीपण आचरण करतना कितलेसर कपटपण आसरलें तें जेजूच्या त्या जिणयेंत ताणें प्रत्येक जावन मागण्या विशयान, दान धर्मा विशयांत आनी ताणें उपासा विशयान दिल्ल्या शिकोवणेंत आमी समजता. जेजूच्या काळाचे शास्त्री आनी फारिजेव आतांच्या कितलेशा मागणे करच्या मनशाच्या की चड भाग्यवंत, चड मागण्याचे मनीस, चड भक्तीचे मनीस. हप्त्याक 2 फावटी उपास ते करताले जाल्यार जावंक पुरो सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर आमकां सिंजीच्या बुधवारा आनी थोड्यांक गुड फ्रायडे दीस उपास करचो म्हणटाना 2 दीस जावन प्लॅन करूंक आसा. फाल्यां मांस खावंक ना, मासली खंयची हाडची म्हणून, बरी दिता की ना गी, आनी एक जेवण कशें सोडचें म्हणून. त्या दाळा हप्त्याक 2 फावटी ते उपास करताले आनी मार्गा देगेन रावून आनी हर एका जुदेवाक दिसाक 5 फावटी आनी भोव भक्तीवंत दिसाक 7 फावटी आनी ते पयणार आसतना सय दिसाक 2 फावटी पुणी ताणें मागणें करूंकूच आसले, मागण्याचे मनीस. आनी जेजू म्हणटा तुमी तुमचे मागणे एक प्रदर्शनाची वस्तू केली, लोकांत हांव शाबासकी जोडची ती वस्तू केली आनी त्या खातीर जेजून आमचे बापाचे म्हणलें मागणें शिकयलें. तुमी यथेश्ट म्हणून मागणें करी जाय म्हणना. लांब लांब मागणी केल्यार देव आपणाक मेसवाता म्हूण तुमी चिंती जाय म्हणना. तुमी मागतना अशें सांगा, आमच्या बापा तुज्या सर्गार नांव पवित्र जावं, तुजी खुशी, तुजें राज तें आमच्या जिणयेंत रियलायज जावं. आमच्या जिणयेंत तें आसो. दिसपट्टो ग्रास दी, आमकां वायटाक व्हरनाका, आमकां दिसपट्ट्या जिणयेंत भोगसूंक शिकय, अशें आमी तुजें बरेंपण वळखाशें कर. मागा, सोदा आनी बडया ह्या शिकोवणेंत ताच्या इल्ल्या उपरांत दिल्ल्या जर एक पूत आपल्या बापाय कडेन उंडो मागता तो फातोर दीत गी, आनी जर तर तो एक मासली मागता तो एक जीवदाळ दीत गी. थंयसर एक हील म्हणली, थंयसर जीवदाळ आसली, मास्ते बरीच दिसताली. कशें आमच्या गांवांत थोडी मासली थोडी खायनात, नांवां सांगची नाकात, ती जीवदाळी बरीच दिसता, आपडूंक उत्ता पडना. तशें ताका आरामायन ह्या पुताक दिवये, ते भुरग्यांक कालें कळटा म्हणून. पूण जेजू म्हणटा जर तर तुमी खोटे जावन असो न्ही तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गी आसा तो म्हजो बाप कितल्या मापान बऱ्यो वस्तू दिना जायत. दान धर्मा विशयांत उलोवन जेजू म्हणालो तुमी थंयसर नांव जोडच्या खातीर दान धर्म करतात आनी हेर कडेन तो म्हणालो लांब लांब मागणे ते करतात आनी विधवेची घरांच गिळटात. दान धर्म करतल्या मनशांतय दयाळाय आसा जाय, पेले असो हुस्को आसा जाय. आनी उपास करतना तुमची मुखां तुमी बावयतात आनी तुमी असलें ॲक्शन करतात, तुमचो प्रतिफळ तो मेळोन जालो. जेजून 40 दीस 40 राती उपास केलो आनी त्या द्वारी सैतानाच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक ताका साध्य जालें. देखून पवित्रपण आमी जोडची वाट्यो जावन आसात, मागणे, प्राजीत आनी उपास, पूण आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रमाणे त्यो पाळूंक शिका जाय, नाजाल्यार आमी अल्ट्रा फॅरिजाइजम आमी आपणावंक साध्य आसा. आनी तिसरें थंयसर आमी आयच्या वांजेलांतावन जेजू आमकां शिकयता बापा ते सोमेस्त एक जावं, जशें हांव तुजे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसाय तशें हांव तांचे खातीर मागता. एक ऑर्गॅनीक युनिटी जेजून थंयसर सांगिल्लें आसा, हांव दाखवाल
आनी तुमी फांटे म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. पवित्रपणाची ती भोव गरजेची वाट जावन आसा. आमी देवा थंय एकवटीत जावंक शिकचे आनी देवा थंय एकवटीत मनीस आपल्या भावा भयणी थंय एकवटीत जावंक शिकता. सांत पावलो आपल्या पत्रांनी जायते फावटी थंयसर उल्लेख करता एकामेका सुदारसून व्हरा, एकामेका बक्षिया. दुरसंखारान आसल्यार तुमी बोक्साणें दिया, तुमी ल्हानां आनी खालत्यां सांगाता एक जाया, तुमीच व्हड म्हूण लेखी नाकात. तुमच्याक आनी एकलो चड गौरव बरीत म्हूण लेखून तांकां तुमी गौरव दिवंक शिका. अशें तुमी क्रिस्ती समुदाय जावन जियेतना एका मनाची आनी एका काळजाची जावंक शिका. आनी कोरिंदरांक केन्ना थंयसर समस्या उब जाले, म्हाका मेळिल्लें देणें तें श्रेश्ठ म्हणून तांणी सांगूंक सुरू केलें. म्हाका इल्ली विचित्र भासांनी उलोवची एक देणें आसा म्हणून हांव बारी श्रेश्ठ म्हळें. ताणें मनशाच्या कुडीचो एक दृश्टांत दिवन तुमी जेजूच्या कुडीचे सांदे. पांयान हांव सकयल आसा देखून हांव कांय करना म्हणूंक जायना आनी दोळ्यान हांव पळयना म्हूण सांगूंक जायना. आमी सगळे एक कुडीचे सांदे. आनी जेजू आयच्या वांजेलांत सगळ्या शिसां खातीर मागणें करतना तो म्हणटा हांव ह्या सर्वां खातीर म्हजें उतार आयकोन संवसारान गेल्ल्या खातीर आनी तांचे उतार आयकोन तुजे थंय येवच्या त्या सर्वांनी ते एक जावच्याक हांव मागता अशें म्हूण सांगून आमी क्रिस्ताक नेसचे म्हळ्यार मुठव्यान आमी परतून समरायज करचें जाल्यार आमी देवाक मात्र आमी आमच्या जिणयेन केंद्र जावन घेवचें. थोडे फावटी ताणें आमकां तें शिकयल्लें कश्टांचें जाल्यार तें ताणें देवान सांगलां देखून स्विकार करचें सोडून आमीच आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणें करचें न्हय. दुसरें आमचें थंय मोवाळ्याचें रक्ता मांसाचें काळीज वृता करचें. तिसरें आमी भक्तीक त्यो करण्यो आदारतना जेजून आमकां शिकयल्ल्या बरी आमी जियोवचें. आनी चवथें आमी देवाच्या तशेंच एकामेकाच्या एकवटांत जियोवचें. बाळोक जेजू ह्या संवसारांत बाळशें जावन जल्मालो, उपरांत तो व्हड जालो. व्हड जाताना देवाक आनी पेल्याक तो मानवालो जालो. देखून त्या बाळोक जेजूचें आमी देवा साव करतना ताची भक्ती आमी आचरण करतना त्या वायस्क जेजून आमकां शिकयल्ल्या त्या मौल्या विशांती आमी समजोवंक प्रयत्न करया. आनी तो जेजू उपरांत आपल्या बापाक खालतीमान घालन कुर्सार आपणाचेंच बलिदान भेटयता. त्या कुर्सायल्ल्या जेजूचोय मोग करूंक आनी आमच्या जिणयेच्या सर्व कुर्सां कश्टां पिडे शिडे वेळार त्याच कुर्साचेर आमी दिश्ट दवरून त्या कुर्साच्या जैतान आमी एक दीस संपूर्ण जातल्या म्हणलो बरवोसो आमचे थंय जारी जावं अशें क्रिस्ताक नेसोन दिसपडटें पवित्रपणाच्या वाटेन चलोवंक आमकां फावो जावं. आमेन. उबी रावया. आमची प्रार्थना आनी आमची मागणी आतां आमी सुमयाक भेटोवया. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. पदवेदार बापा तुवें वेंचून काडलेल्या पापा फ्रांसीस गवळी बाप आनी आत्मीक वडिलांक तुजे थंय उबारता. मनीस जाल्ल्या तुजें मनशेपण तांणी खऱ्यान नेसून आनी सर लोकांक मोगान जतनायेन सांबाळूंक आत्म्यान तांकां बळवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध जाती खातीरचो लोक सांगाता जियोवच्या आमच्या देशाक तुजे थंय उबारता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी जबाबदारेच्या हुद्द्यार आसलेल्यांनी देशाच्या उदरगतीक पूरक योजना मांडूंक आनी सर लोकांक सांगाता चलोवच्या मुखेल्यांक एलिसाबांत लोकांन विचून काडूंक मनां उजवाडाय आनी तुजें कृपेचें बोळ आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा जिविताक वेंग मरिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती बोंडा पासत तुका दिन वाचता. कुटुंबांत क्रिस्ताक पयलें स्थान दिवन संस्कारा द्वारे क्रिस्ताक नेसून उर्बेस्त कुटुंबा जिवीत
रुताकरच्या वाटेर तांकां थेरासण संतोष आनी समाधान लाभय म्हूण मागता हांव. बापा मागणे आयक. तूं सर देणे सोदातार एकामेका हाताक हात दिवन बाळूक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दानींक हितचिंतकांक स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणीचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांनीत आनी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त भवार्थी लोकांक तुजे थंय उबारता हांव. सर पिडेस्तांनी तुजे थंय सवकासाय जोडूंक सर भुरग्यांनी कुरपेचें जिवीत जियोंक युवजनांनी उर्बेस्त जावन जिवीत फूड करूंक तुजो संगत आनी मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक त्या सवा खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. ह्या पुनशेताक आमी आयल्या वाजता दिसपडटे जेजूच्या वाटेन चलोवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान बरोवंक आमकां फावो जावन दी म्हूण प्रत्येक तरान मागया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा हांगासर आमी परगट उसारली आनी आमच्या काळ जमानांत हांव तुका भेटयल्ली सर मागणी आनी ते सवा तूं दयेन स्विकार कर. तुज्या मोगान तूं आमकां सांबाळताय म्हणल्या बरवोशान आमी सदांच जियोंक आनी दिसपडटे आमी जेजूचे आदर्श आमचे करून घेवंक तुज्या दैवीक कृपेन आमकां सक्तीवंत कर. हें आमी मागता त्यास तुज्या पुता बाळोक जेजूच्या नांवान आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकां सुगा ह्या पवित्र बलिदाना. आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा आमकां तुका ह्या पवित्र बलिदाना. घे बापा घे मुंडो घे वाय घे आमचो वाय काणीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हण परता. घे बापा घे मुंडो घे वाय घे आमचो वाय काणीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हण परता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें बलिदान जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना.
तरी आमी तुका दिन वाचताव जाल्यार हें तुजें सामका आनी एक देणे. असल्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडाना, पूण असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसारान देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. दळबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासनीक खराराचें हें रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भोवट तसो गोट परगटुया. सुमया जेजू तुझे मरण आमी समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची खाकुल्त कर. तांकां तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मोरे देवाचे मये संगती बगेवन जुजयती सपती बगेवन धर्मूत आनी सर कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बागणी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुमी जेजू क्रिस्ता दिवन तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजीच शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलींच ती सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, म्हणजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुका हांव भुकेला, खुरपे जरी हांव तानेला. स्वादीक एकवटाक आशेला, देण्यान तुज्या दादोस जाला. जेजू तुका हांव भुकेला, खुरपे जरी हांव तानेला. स्वादीक एकवटाक आशेला, देण्या तुज्या दादोस जाला. ये जेजू तूं ये, काळजांत म्हज्या घे म्हाका तूं घे. काळजादर मुझे उगडला, येण्याक तुज्या राखून रावला. काळोख निवार जागत रेगला, मोगा किरण ताजेर फंकला. काळजादर
जेजू तुका हांव मुखेला कुरपेसरी हांव तानेला स्वादीक एकवटा कशेला देण्यान तुझ्या दादू जाला जेजू तुका हांव मुखेला कुरपेसरी हांव तानेला स्वादीक एकवटा कशेला देण्यान तुझ्या दादू जाला प्रार्थोया प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी देमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिन वाचणेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सुडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. दायकन बसात मगाळ भाव भयणीनो बाळू जेजू मानकरन ताणें फाव केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन ही वार्षिक परब आमी संभ्रमून आसा. क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया हो संदेश घेवन ही परब संभ्रमच्या वक्ता तुमकां सुमेजता ह्या फेस्ताचे शुभाशय पठयता. हॅपी फेस्ट. आयच्या दिसा हे मिसूचे बलिदान भेटोवन आयच्या संदेश वयर नियाळ दिला मानदीक बाप ऑस्टिन पॅरीस देरेबायल फिरगजीचे विगार सुमेज तांचे नांवी तांचो आमी उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा आसतना जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा तांचेर तशेंच देरेबायल फिरगजीच्या सगळ्या देव प्रजेचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. बाप ऑस्टिन पॅरीस आज आपलो जल्म दिवस आचरण करता ताचो बर्थडे आज देखून आमी सोमेजता. हांव पयलें म्हणटा म्हज्या उपरांत तुमी एकाच तळ्यार म्हणचे हॅपी बर्थडे फादर. डियर फादर विश यू हॅपी बर्थडे आनी बाळू जेजू तुमकां सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी तुमचें याजकी जिवीत सदांच संतोश भरीत सांबाळूंक तूं कृपा दिवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. वन्स अगेन विश यू हॅपी बर्थडे. तांकां फोन करता आसतना म्हणाले त्या दिसा म्हजो जल्म दिवस सकाळी मीस आसा पूण बाळू जेजूच्या पुणतळाक येवन हे मीस बटोवंक एक बागस म्हज्या जल्म दिसा तिकडून हांव खंडीत येता म्हणून ते येवन हांगासर हें बलिदान भेटयलां. सा भेटोवन गेल्या ह्या जाकांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाक भोव सोबीत रितीन गायन केल्ल्या गायन पंगडाक मुखेलपण दिल्ल्या सायमन रोड्रिगस आमचो कोयल मेस्त्री तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. भाऊ भयणीनो आयचो दीस धर 12 दिसांचो हो संभ्रम आनी बऱ्या तरेन जाय जाल्यार साहित्यांनी दान दिला सेवा दिल्या मागण्याचो आदार दिला आनी साहित्यांनी हांगासर निरंतर वावर केला. तांचो सुमेज तांचो आमी आज उडास करता. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आनी फुडले मीस 9 वरांचेर आसतले. ताचे उपरांत 10:30 संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमचे गोळी बाप अदीक मनादीक पिटर पॉल चलडना भेटयतले आनी भुरग्यां खातीर तें प्रत्येक मीस जावन आसतलें. 12 वरांचेर कन्नडा भाशेंत आनी ताच्या उपरांत कन्नडांत मागण्या विधी आसतले. सांजेर 5 वरार इनर हिलिंग प्रेयर. 6 वरांचेर संपणेचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उपरांत सगळ्या संभ्रमाचो शिखर जावन पवित्र युकरिस्तीक पुरशांव आसतलो. 4 तारखेर आमी वजांच्या पुरशांवा सोवें संभ्रम आरंभ केलो. बावटो उबारन अधिकृत रितीन चालन दिलें आनी आज युकरिस्तीक पुरशांवा सोवें आनी सक्रामेंतल्या जेजूच्या आशिर्वादा सोवें ही परब आमी सोंपयता. देखून सांजेच्या पुरशांवाकी तुमकां आपोवणी दिता. येया सक्रामेंतल्या जेजूची आशिर्वादा आमी जोडून घेवया. उबी रावया. हात आमचे जोडया. दोळे आमचे दंपया. बाळू जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया. साहित्यांक हांगासर आयच्या दिसा पावोवंक आशा आसली अत्रेक आसले पूण थोड्यांक कारण नेमती येवंक जावना. परगांवांत आसा थोड्यांक वावर आसा थोडी पिडेस्त प्रायस्त आसात पूण सोम्यान आमकां हांगासर येवंक फोग केला.
ताका जावं अर्का. बाळू जेजू तुवें आमचेर ओतुल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता, सांगाता मागता. हे भोव उदार बाळू जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाची माझी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणातली दैवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक. आमेन. मिसाचो आशीर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. जेजू बाळका नमन तुका, तुजे विणे संसार नाकोण आमकां. जिणे वाटेर आमचो आसोड नाका, वरून पांय आमकां सर्गा सुका. तूं आमचो राय जेजू, तूं आमकां जाय. तूं आमचो राखलो, तूं सवस्कार. Amen.